शुक्रार राती म्हापसा भाजी मार्केटा सामकार आशिल्ल्या नगरपालिकेच्या इमारतीचो भाग कोसळ्ळो। ह्या घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। योग्य व्यवस्थापन नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या म्हणून थळावे सांगतात। फुडें कसली वायट घडणूक घडच्या पयलीं थळाव्या आमदारान तातूंत लक्ष घालचें म्हणून तांणी मागणी केल्या। ह्या बिल्डिंग चडांत चड 20 वर्सां जाली आसतली, पूण 20 वर्सां जावन हाजे वत्ता थंय कुडचें पडटा, वत्ता ते स्लॅब पडटा। ही बिल्डिंगूच डेंजरस ना, आमच्यान जे लोक वता, कारण पळय एका सायडीन आसा आमचें पोन्ने मार्केट आनी ह्या सायडीन नवें भाजीचें मार्केट आसा। सो आतां हांवें सुद्दां पळयलां की खुबशीं बायलां किंवा कोणीय येता ते तेवटेंतल्यान ह्या मदल्या वाटेंतल्यान क्रॉस करून त्या मार्केटान वता। कोणाचें वयर लक्ष नासता, झप करून एक येदोसो सुद्दां स्लॅबाचो कुडको सकयल्लो पडत कॉन्क्रिटाचो जाल्यार फक्त इजाच न्ही, जाणटी बी बायल आसा जाल्यार मरूंक शकता, अशी परिस्थिती हांगा आसा। पुणून हाजें जें गांभीर्य आसा ते म्युनिसिपालिटीक तांकां पडिल्लें ना, तांकां खबर म्हणजे ते तकलेनूच घेना आनी खबर आसून संवेदनशीलता आमी म्हणटा पळय, सेन्सिटिविटी, ती खंय तरी ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांची ना जाल्यार कावन्सिलर जावं किंवा म्हापशेचो आमदार जावं, हांकां म्हापशेचो आमदार तर म्हाका दिसना, हांवें फाटीं सुद्दां म्हणलां सुद्दां की म्हापशेचो आमदार केन्नाच बाजारान येना, ताणें केन्नाच बाजारान पांय धरूंक ना। हांवें ताका पयरूय सांगलां, आतांय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता, म्हापशेच्या आमदारान ह्या निमित्यान तरी बाजारान येवचो आनी अख्खो बाजार भोवन पळोवचो म्हणून हांव चीफ ऑफिसरा कडेन मागता, कारण तो गव्हर्मेंटाचो ऑथोरायज मनीस थंय बसला। हांव चीफ ऑफिसर जो आसा ताजे कडेन मागता की ताणें बाजारान टीम घेवन येवची आनी हांगा इन्स्पेक्शन करचें। मजगतीं वाळपयच्या समाजीक भलायकी केंद्राचो इमारतीचो कांय भाग कोसळपाची घडणूक घडली। ही घडणुके वेळार कांय दुयेंती आपली नांव नोंदणी करपा खातीर राखेत उबे राविल्ले, पूण सकाळचो वेळ आशिल्ल्यान चड दुयेंती नाशिल्ले, हाका लागून जिवीतहानी टळ्ळी। नमस्कार। वाळपे सामाजिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती छताचो आयज कांय भागाचें सिलींग आसा हे कोसळपाची घडणूक आज घडलेली आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे भलायकी केंद्रात जो रजिस्ट्रेशन आसा, ह्या रजिस्ट्रेशना खातीर सकाळच्या वेळार 8:30 सुमार कांय पेशंट रजिस्ट्रेशना खातीर आयिल्ले आनी त्याच वेळार वयच्या छताची जी सिलींग आसा ही कोसळपाची घडणूक घडलेली आसा। सुदैवान सकाळच्या वेळार थोडेच पेशंट आसलेले आनी तेका लागून मोठी जिवीतहानी जाल्लेली ना। ह्यो जेन्ना सिलींग कोसळपाक लागलो तेन्ना बाकीचो जो सिलींग आसा ह्यो सुद्दां कोसळपाची स्थिती नासलेलो, तेका लागून थंयच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीन थंयतले जे बाकीच्यो सिलींग जो पडपाची स्थितीत आसा ह्यो तेंच्यांनी काडलेलो आसा आनी बाकी आनी खंयची घडणूक जावपाक जायना हेची तेंच्यांनी काळजी घेतलेली आसा। हरशीं बाकीच्या वेळार जे रजिस्ट्रेशन करपाक मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी आसता आनी आयज सकाळच्याच वेळार ही घडणूक घडल्या कारणान मोठी अनर्थ टळ्ळलो आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।